आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणीच्या आजा संडे स्पेशल प्रश्न तुमगेलो उत्तर आजाले ह्या आमगेल्या कार्यक्रमात तुमगे सगळ्याले हांव अरविंद नायक स्वागत करता. आणि आजा तुमगेले बी आमगेल्या कार्यक्रमात स्वागत आसा. नमस्कार नमस्कार सगळ्याक प्रेक्षक लोकां बी नमस्कार. आनी अरविंद बाब तूं येईल बी बरें दितलें. कित्याक सांग, अरे सद्दी कोण ना जाल्यार कोण येते रावतात, तशें म्हाका कशें कार्यक्रमात तुमी आपोवन हाडतात आनी तुमी तशेंच अल्ल कोण कोण कलाकार येते रावल्यार बी खूब बरें दिसता. एक अरविंद नायक एक मोठो कलाकार, तेणी भरपूर नाटक बरयलां, एक 3-4 नाटक बरयलात. आनी कन्नड पिक्चर नन्नागुरी वॉरंट हय त्या पिक्चरात बी तेणी काम केलां, कन्नड पिक्चरात. तातलो व्हड एक कलाकार आसकर सद्दी एक कोण कोण कलाकार जर तर येते रावले न्ही, आमकां येतल्याक बी मरे म्हाका बी म्हज्या उमेद येता. नाजाल्यार सद्दी एकच तोंड पळयते रावल्यार पेजूच जेवते रावल्यार मजा ना ताका. दुसरें कितें जाय? हय आज पुराय ते प्रश्नाचे पुराय तूं विचारतलो म्हण जालो. आज हांव प्रश्न हरकत ना. अरविंद बाब सुरू करया आमी. सुरू करूया म्हणटा. हय हय कित्याक सांग, वेळ काडच नाका. आमकां तशी भरपूर प्रश्न येयला ज्या हां जाल्यार आमी टायमाच्या अभाव मेळ्ळे सगळेच घेवं शकनात. आनी एक प्रश्न विचारत पयलीं लोकांक एक सांगता. तुमी आमगेल प्रश्नाक उत्तर दिना, तुमी आमगेल प्रश्नाक उत्तर दिना, तुमी ते हेतूंत युट्यूबात हे करता खंय तुमी युट्यूबात हय तेतूंत करता खंय बरयता खंय तुमी. म्हण तुमी कितें प्रश्न विचारतले लोकांक मनाक दुखू सारके, नाजाल्यार आमगेले धर्माक नाजाल्यार संस्कृतीक खंयचे संस्काराक ना कोणाले वैयक्तीक तांकां त्रास जावं सारके खंयचे प्रश्न विचारले म्हण आमी घेयनात. बरोबर. तसले प्रश्न घेयना बाबा आमी. ओगीत आमगेले पांयान लोकांक त्रास जावं सारके क्वेश्चन नाका, तुमगेलो प्रश्न नाकात तो. बरोबर आजा. बरोबर न्ही. तुम्ही खंयची प्रश्न धाडचे उरल्यार ते रितीसेर प्रश्न धाडा. कित्याक एक गमतीचे प्रश्न, कित्याक तुमकां ह्या प्रश्नाच्यान तुमकां कितें हांसूं येवं जाय आनी म्हाजे खंयच्यान एक तुमकां हांसूं सारकें तुमगेल्या तोंडाचेर मात्र हांसणें सुटूं सारकें जर तर उत्तर जाय जाल्यार तसले प्रश्न विचारा. नाजाल्यार तुमगेलो कोण वाड्या वयले तुमकां वायटपण आशिल्ले लोकांले ना आनी कोणाले हे असले नाका. हे बेजार दिसता हो हस्कन कितें विचारल्यार. आनी धर्मा बद्दल बी नाका, खंयच्या धर्मा बद्दलच नाका. कित्याक तेजेर लोकांक एक मनाक दुखता, ते दूख आमकां करचें मन ना. आमगेलें कितें आयतार दिवस एक लोकांक मात्र हांसेचे, आयतार दिसाक दुख्खाक त्रासाक रजगान घेवन खाली हांसत खेळत रावचें म्हणून आमगेले एक विचार. इतलें सोडल्यार आनी बाकीच कांय ना हितूंत. तर अरविंद बाबू प्रश्न कितले आसात? आज भरपूर आसात. आज साधारण 20 प्रश्न आसात. येईल भरपूर जाल्यार आमी ते सगळें टायम पावन आमकां आमी सगळे येवं शकनात. सारकें सारकें. आनी सगळीं गेला म्हणून कोणी बेजार करून घेवचें ना. सगळ्या प्रश्न केन्ना केन्ना घेतले तुमी पळयत रावा. हय पळयत रावा. मुखालपटी म्हळ्यार बरी आशिल्ले प्रश्न मुखालपटी घेतली. हय तुमी पळय सोनाका पळयत रावा, तुमगे बी प्रश्न येतले. सुरू करया आजा. हय सुरू करया. पयले प्रश्न आसा वैभव नायक बेंगलोर. हां कितें म्हणटा बेंगलोरच्यान. इंटरकास्ट लग्न जाल्यार पयलीं आवय बापूय पयलीं घरा घेनात आनी मागीर घरा घेवं लागतात. कित्याक? इंटर म्हणल्यार म्हणल्यार परजाती इतर जातीवर जात सोडून लग्न जालें. पयलीं घरा घेनात, आवय बापूय घेनात, पयलीं घरा घेनात, मागीर हळू घरा घेतात. कित्याक? हो वैभव नायकाल प्रश्न आसा. वैभव नायकाल प्रश्न बरो आसा. हे खरें सगळे कडेन घडता. कित्याक तेमकां बी त्रास जाता आवय बापायक. पोर कोणूय उर, चेडूं उरना चेडूं उर, तेमी ल्हानाचे व्हड करतना तेमी बी थोडे स्वप्न रचयले उरता त्या पोरा भुरग्याचेर. बरोबर. बाबा मागेर चेड्याक हांव इतलें शिकोवन घेवन ताका ना अशें करून घेवन एक नोकरी लावन घेवन ताका हांव इतलो थाटमाटान लग्न करतलो. आनी ते म्हळ्यार तेमी बी थोडे कडेन उत्तर बी दिले उरतात. नाजाल्यार भयणीचे बापाय ना ताका भयणी चेड्या लग्न करता म्हूण भयणीक उत्तर दिलें उरता. नाजाल्यार आवयन ताका भावाल चेड्याक तुजे लग्न करता अशें चेडवाक जावं चेड्याक अशें करून दिलें उरता. म्हणून पयलें आतां हे जाती भायर लग्न जाता पळय एके पटी, तेन्ना कितें जाता, तेन्ना तेमकां तेमी ते विचार केल्ले उरता पळय, तेमी ते रचयले स्वप्न उरता पळय, ते स्वप्नाचेर पुराय कोणी उदक घायलच जाता. पण मागीर कित्याक घेतात? कितें म्हणल्यार आपणालेच रगत न्ही ते, आमगेलेच आपणालेच निमलाल ना. आनी कितें करतले? सोंड दिवं तर जायना. फाल्यां तो चेडो त्रासा पडत नाका ना, ते आपणाले चेडूं त्रासा पडत नाका म्हण तेमी घेतात आनी तेमगेले बरें तांकां बरें करूंक प्रयत्न करतात. म्हण हे एक सांगू तुका अरविंदा, ही तुगेले प्रेम विवाह आसा पळय, हे टिकील खूब कमी रे. लव मॅरेज. हय लव मॅरेज ही टिकील खूब कमी, ही टिकनात. कळ्ळें तुका? अशी पंचायती जावनल्यान मरे खूब कडेन भानगड जाती आसा. तेजेर हांव कितें म्हणटा, कोणी चाल हो वैभव नायक. वैभव नायक बाब हे आसा पळय, हे विचारील प्रश्न बरो आसा. पण हे जाती भायर लग्न जावचें हे नाकात. आनी कित्याक जाती भायर जाल्यार बी आवय बापायल मन दुखेन जावच नाका. तितलेंच सांगू इच्छिता. वैभव नायक तुमगे प्रश्नाक तुमकां उत्तर मेळिल्लें आसा. आतां हाज्या दुसरो प्रश्न. हो बी वैभव एम नायक, मदेवाडा केरवडी. हो बी वैभव एम नायक. एम नायक
केरवडी बोणगीत पुरा वैभव झालं मरे. वैभवानं सुरुवात हय वैभवान सुरू झाले. तुमगेर वैभव जाता म्हणून हय किती वैभव पळय म्हणून घेऊन. हय सांग सांग सांगू. हां खूप वैभव वर्ष यम नायक मध्यवाडा केरवडी केरवडी. हां केरवडी. नाही त्या आवडच्या. तेगेलो प्रश्न आसा. हां खूप वर्सां फाटीं जेन्ना आवय बापूय पोराक सारकें शिक्षण दिवंक शकनाशिल्ले फाटीं आवय बापूय तेमगे कामांत रावता तेमकां शिक्षण दिवंक पावनाशिल्ले तेन्ना ते घरांतले व्हडले चेड्याक एक जबाबदारी दिताले आनी तो जबाबदारी पाळटात ती कितें कामां तें तेगे ल्हान भावा भयण्याक तेमकां सम लायनीर दिवचें तेमकां लग्न करून दिवचें तेमकां भांगर घालून दिवचें चेडवाक हय हय भयणीक भांगर घालून लग्न करून भावाक नोकरी दिवचें नोकरी लावचें तेम ते सगळें करून घेवन हय लास्ट तेमी बऱ्या मार्गार पावले नंतर ते धाकले भाव भयण तेमी सगळे तेमगेर पुराय बऱ्या मार्गार पावले नंतर हां जेन्ना तेमी व्हडले भावागेर येता पळय तेमगे पुराय संसार समजाले नंतर जेन्ना ह्या व्हडले भावागेर भावा मेळूं येतात भावा मेळूं येतात हां तेन्ना तेमी खाली हातान येता कित्याक काय म्हणटा इतल्या केल्ले भावान न्ही तेमकां आतां तेमी येतान खाली हातान कित्याक काय म्हणल्यार खाली येता म्हणल्यार काय घेवन येना काय घेवन भावाक काय घेवन येना कित्याक काय म्हण ना ना हेतूंत वायट धरू सारकें बी ना अरविंदाक कित्याक काय म्हणटा तुका हांव. अरे जेन्ना भावान इतले व्हडले ल्हानाचे व्हड करून घेवन तेमकां नोकरी लायले भावाक खावू व्हरू सारकें ना जाल्यार कितें कितें घेवन वचूं सारकें तेमी तें दिसना कित्याक म्हणलें. अरे भावान इतलें केलें तेमकांच एक दिसता हे इतलो आपूण भाव व्हायल्यार कितें कमी जातलें जावं कोण बरोबर कमी पडतलें जावं भावान केलें खूब आसलें भावान केल्लें खूब आसलें आपूण इतलें थोवन घेवन भावाला आपूण कर्ज फेडूं शकना. हां भावाला कर्ज फेडूं शकता तशें म्हणून तेमी ते बी उरूं शकता. आनी कितें उरता भावाक नाजाल्यार त्या व्हड भावाक घेवन मेळूं येता पळय तेन्ना तेंगेर प्रेमूच घेवन येयल्यार पुरो जाता. भावाक तितलेंच पुरो न्ही तेमकां तेन्ना तें तकलें ना भावाक मेळूं वयता म्हणून एक ते खुशये भितर मरे ते मेळून सोडटात ना भावाक कितें जाय जातलें म्हण तें घेवन येचें तें तकलेंत येयना तेन्ना. बरोबर. आनी तशें बी उरता की थोडे लोक भावाक मेळूं येता जाल्यार कितें घेवन बी वयतात. भावाक कितें गरज आसा जावं कोण कितें कमी पडटलें जावं कोण ते विचार करता ते कोण मेळूं वयतल्यान बी ते विचार करूं जाय भावाक कितें व्हड भावाक कितें कमी पडटलें जावं कोण तें गरज उरतलें जावं कोण आनी तें हाडना जाल्यार बी ह्या भावान तेजे बद्दल वायट विचार करूं जाय. बरोबर. भाव इतले करून भाव हो वायट विचार करता दिसचे बी. हय हय आनी तितलो तुवें इतलो वट्ट केलो की सादारण तुवें तेंकां व्हड केलो ल्हानाचो व्हड केलो तेंकां नोकरी लायलो सगळे तुगेल्या भयणीक लग्न करून दिलो तेन्ना तितलें केल्या नंतर आतां हे तेमी हाडला म्हण तुवें तें धरचेंच न्ही. निस्वार्थ भावनेन तुजें केल्लें आसा न्ही तुवें तितलेंच दोन घेवचें आपूण केलें न्ही केन्ना तर आपणाक खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान देव दितलो नाल्यार आपल्याला भुरग्याक दितलो. बरोबर बरोबर. मुखाल प्रश्न वच्चे उत्तर मात्र एकदम सुंदर दिलां हाज्या ह्या प्रश्नाक उत्तर एकदम सुंदर दिलें तुमी. हय जालें न्ही. आतां मुखार हां ज्ञानदीप देसाई देसाईवाडा मुडगेरीकर आमी मनीस एक दीस जल्मा येतात आनी एक दीस हे जग सोडून वयतात. हय तेन्नाच आतां हे आमी जल्मा येतात आमी एक दीस जग सोडून वयतात. हय जाल्यार बी जल्मा आयल्या नंतर केन्ना वयतात जाय जाल्यार बी आपल्या जेन्ना जगता तो तेन्ना रुबाब मीपणा अहंकार हे सगळें कित्याक काम ते ना जाल्यार बी जिवन अर्थच ना. हय म्हणटा तुमी. आतां म्हाका सांग रविंद्र ते हे ना जाल्यार जिवना अर्थ कितें आसा. येयलो सादा सगळेच जाण सादात रावले एकच सारके रावले कोण ना रे कोण येयला कोणा विचारप ना कोण गेलो कोणी खायलो हे अहंकार ना जाल्यार हे अहंकार हे मीपण हे मिजाशी ही ना जाल्यार मरे हो प्रेम हे बांधव्य हे आपुलकी हे बी उरनाशिल्लें. हे बरोबर. थोडे लोक अहंकार थोडे लोकांक दूर करतात पयस करतात ते करतात म्हणून ती आपुलकी येता. थोडे लोक तत्सर भावनेन पळयतात म्हणल्यार कमीपणान पळयतात तेमकां तेजेन तो दुसरे कडेन प्रेम मेळटा. हे 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 जगाचे नियम हे आनी हे अहंकार सगळ्याकच येवं शकना. थोडे लोकांक पयशाचे अहंकार येता थोडे लोकांक आस्तेचे अहंकार येता थोडे लोकांक सुंदरतेचो अहंकार येता. हो अहंकार खूब टायपात उरता. हो अहंकार येयल्या शिवाय बी मजाच ना ताका. अहंकारान प्रेम बी वाडटा. अहंकारान प्रेम वाडटा आनी प्रेम जर तर अहंकार केल्ल्याचेर प्रेम केल्यार बी तेका अहंकार बी वयता. हय ते बी आसा. कोण विचारले ते हो ज्ञानदीप देसाई बाबा भरपूर प्रश्न तेणी एकच पटी पुरा म्हाका दिसता भरपूर रासच प्रश्न विचारून दवरला दिसता. हर एक पटी तो आमगेलो हो कोण सांग हो सुनील बाब न्यूज सांगतलो सुनील नायक तो पुराय ते गेले परत येता म्हणटकीर तेगेले भरपूर प्रश्न उरतली. हय दुसरो प्रश्न वच्चा म्हळ्यार तिका आमकां प्रोग्राम आवडटा आवडते राव ज्ञानदीप बाब पळयते राव. काव्या कुर्डेकर मैसूर मैसूर. अरे बाप रे. हे गेलो प्रश्न आसा. आज्या आमी सगळे परबेक गोडशें खातात सगळे परबेक गोडशें खातात. हय हय जाल्यार संवसार पाड्याकच कित्याक कोडू खावन गोड खातात.
बरोबर आसा. हे सगळ्याक हेजें ज्ञान येवूं जाय. आमगेल्या धर्मांतच आसा पयलीं कोडू मागीर गोड. हय. आमगेले नवीन वर्स सुरू जाता संवसार पाड्याच्यान. जानेवारी 1 तारखेच्यान कॅलेंडराचेर सुरू जाता. आमगेले हिंदू धर्मा भितर नवीन वर्स सुरू जाता संवसार पाड्याच्यान, गुडी पाडवा म्हणटा पळय थंयच्यान सुरू जाता. आनी ह्या नवीन वर्साक पयलीं तोंड कोडू कोन्न घेवन मागीर गोड जाते वचूं म्हणून हे आमगेले पयलीं एक परंपरेचे आमगेले संस्कृतीचे हे संस्कार म्हणून बी हरकत ना ते चलत येयला. ही परंपरा आमगेली ही आतांच्यान न्ही, पुराणांतल्यान ही आसा. पयले कोडू मागीर गोड. पयलीं आमी पयलीं तोंड कोडू करून घेवन मागीर कितें खात तें गोड जाते वचूं, जिवनांत गोड जाते वचूं, हे वर्स पुरा गोडपणान वचूं. आनी कितें कोडू आशिल्लें आयच्यानच मोकळीक जावं, हिंच्यानच कोडू हे आतां खायल्यात मोकळे अशें म्हटल्यार जे कितें वायट जावचें आशिल्लें हांच्यान इतल्यान मोकळे मुखार कितें बरें जाते वचूं म्हणून घेवन. बरोबर आसा तुमगेलें. कळ्ळें बाय हे कोण? हे काव्या कुर्डेकर. काव्या बाय हे कळ्ळें न्ही. हे आनी हे आस पळय हांवें सांगिल्लें हे बाकीचे तुगेले इतर लोकांक बी तूं सांगून घेवन समजय. कित्याक हे कळूं जाय, सगळ्याक कळूं जाय. हे आमगेले धर्मांत कितें आसा, काय आसा, आमगेली परंपरा कितें, आमगेली संस्कृती कितें हे लोकांक कळूं जाय. हां बरें बाय दुसरो प्रश्न विचार. ते संवसार पाड्याक कोडू खायल्याकच वर्सभर मागीर गोड खातीर. हय हय तशें उरता रे, ते तशें उरता. हे साक्षी सिद्धार्थ नायक हळगा खंय, तेमी रावता पुण्यात. साक्षी सिद्धार्थ नायक हळगा रावता पुण्यात. हय कितें विचारला? ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हे 3 देव. हय बरोबर. विष्णूक हरी म्हणटात. हय. महेशाक हरा म्हणटात. हरा म्हणटात. तसो जाल्यार ब्रह्माक कितें म्हणटात? सृष्टी करता. ब्रह्माक म्हाका तेगेलो प्रश्न विचारील तेन्नाच कळिलें हे लास्टाक तेगेलें अशेंच उरतलें म्हणून. विष्णूक जेन्ना हरी आनी जेन्ना महेशाक हरा हरा म्हणटा पळय हरिहरा 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 जालें. हो ब्रह्मा हो सृष्टी करता म्हणून हरकत ना. आमी सृष्टी रचयल्ली ब्रह्मान. हय. ह्या ब्रह्मान सृष्टी रचयल्ली तशें म्हण ताका सृष्टी करता म्हणटात. कळ्ळें बाय? हय चल बरोबर. हय मुखाल्लें हाज्यान बरें उत्तर दिल्लें आसा. मुखाल्लो वैभव बांदेकर मुंबई हो बी वैभवत. हां सारकें पुरा आज पुरा हो आमगे प्रोग्रामच वैभवान भरला. हय वैभव जावन वचूं. जेन्ना आमगेर उजो हात खाता तेन्ना आमी म्हणटात पयशे येतले. बरोबर. हां जेन्ना आमगेलो दाव हात खाता तेन्ना म्हणटात लॉस जातले. हातांतल्यान पयशे वयतले लॉस जातले. तसो जाल्यार जेन्ना आमगे जिबली खावूं लागता तेन्ना आमकां समजचें माटाच खावूं मेळटलें म्हणून घेवन. जिबली खावूं लागले की माटाच खावूं मेळटलें म्हणून समजून घेवचें ना. तरी केल्यार खूबच खाता बाबा तूं डॉक्टरा दाखोव हरकत ना अशें म्हणटात. बॅक्टेरिया बी बसून घेवन मागीर खावूं लागता. हिंग मागीर इन्स्पेक्शन जाता हिंग भितर. कितें भितर इन्स्पेक्शन इन्फेक्शन तें जाता. इन्स्पेक्शन न्ही. हां तें जाता. तें जावन घेवन मागीर त्रास जाता. म्हण मागेल हिसपान मातेर जिबली खायला जाल्ली माटाच खावूं मेळटा म्हणत आनी खूब खावूं लागली डॉक्टरा कडेन वच. जाल्यार वैभव तुगेले प्रश्न उत्तर मेळिल्लें आसा. दुसरो लक्ष्मण कोडचीकर जोर्डा. तेगेलें आनीक नांव प्रदीप खंय. हां आज्या बायल फक्त सिरियलच पळयता कित्याक? सिरियलच कित्याक पळयता बायलां? म्हणल्यार बायल फक्त टीव्हीचेर ते प्रोग्रामूच कित्याक पळयतात? पिक्चर पळयनात, ते तुवें सॉंग्स रिकॉर्ड पळयनात, गाणी पळयनात, फक्त प्रोग्राम ते मामे सुनेले प्रोग्राम मालिका तेच पळयत रावतात. कित्याक? कित्याक म्हणल्यार तेतूंत दाखयता कितें रे त्या मालिकांत कितें मामेन सुने त्रास दिवचे नाजाल्यार सुनेन मामे त्रास दिवचे आनी एक कोण चवथ उरता नाजाल्यार नणंद एक उरता हे ते पळोवन घेवन घरांत करूं पळयतात. थंयची आयडिया घेतात तेमी खंयच्यान कितें मेळटा म्हणून घेवन. हां बाबा हां ती कशी करता. हां आतां हिंग एक मामी आसा ती मामी कित्याक पळयता मामी कशी त्रास दिता म्हण. अरे अशें जावं लागला ती आतां ती मालिका पळोवन घेवन बरें आशिल्लें घरान हिंगा पळोवन पळोवन घरान फुटूं लागलात. बरोबर. मामेक सुनेचेर विश्वास उरना, सुनेक मामेचेर विश्वास उरना, नंडेक हेजेर विश्वास उरना, कोणाचेर नंडेक कोणाचेर वयनीचेर विश्वास उरना. तसली परिस्थिती जाला आतां. ते ही मालिका आसा पळय ही लोकांक ओगी तेमी गेल अरे देवा ती कैरा का कोण ती तेगेलें हें जालें खंय आनी कोण येता कोण आयकतालें खरेंच कोणा जालें हेमगेल्या घरांत कितें जालां हेमी रडप बसून घेवन तें पळोवन घेवन रडप. घरांत कितें जालें थंय रडनात
तर मजा दिसते आमकां लोकांक त्रास पळयल्या तेमी रडची पळय भायल्यान येयला हेमगेल्यात घरा की जागा अशें पळय 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 हां ती पळय हां ती हे करता पळय ते डॅण डॅण अरे दोन उतर खाली 4 उरतात आनी डॅण डॅण हे अर्ध तास उरता बरोबर आनी ते मदीं काय त्यान हडबटायज हां ते हडबटायज घालता पळयला पुराय एडवर्टायज एडवर्टायज न्ही एडवर्टायज हां ते घालतात ते पळयतात म्हण हे तेजे म्हणूच पळयचे म्हणजे आनी काय न्ही अर्थ ना ताका ते पळोवन अर्थच ना हां कितें तितूंतल्यान आमकां संस्कार कितें मेळटात हां कितें मेळटा म्हाका सांगा कितें तरी मेळटा हां सगळ्या एकल्याक 2 घोव एकल्याक 3 बायलां असलीत मागीर ते पळोवन जगात चल्ला ते चलू लागलं का म्हणून घेवन ते पळयचे बंद करा बरें की ते रामायण महाभारत लागता हां ते श्रीकृष्णा लागता तसले पळया बरोबर हां दुसरे प्रश्न घे आनी आणखी सांगतले आयकतल्या सांगचे आयकन जाल्यार काय ना आता नेक्स्ट प्रश्न आसा हां करण पांडुरंग साळुंके करण पांडुरंग साळुंके खंय गांव मदेवाडा अश्नोटी बाबू साळुंके खंय करण पांडुरंग ब्रॅकेटात बाबू बरयला साळुंके हां हां तेगेलो प्रश्न आसा आज्या हां चवथी दिवस चंद्रा पळयनी म्हणटात हय तस जाल्यार सुर्याक केन्ना पळयनी चवथी दिवस चंद्रा पळयनी चवथी दिवस कित्याक चंद्रा पळोवन हेजो ही काणी तुमकां खबर उरतली जी खबर आसा म्हाका कळ्ळें ते अरविंदा ते इंद्राचेर गणपती बसून वयते आशिल्लो ते आसा काणी आसा पुराणांत आसा ते आमगेल्या म्हण सुर्याक केन्ना पळोवन येजो म्हण हांव सांगता तुमकां सूर्य ग्रहण आशिल्ले दिवस पळोवप वचनाकात तेन्ना खाली दोळ्यान पळोवन येजो दोळ्या मारता तेजी रेस एकच पटी येता पळय ती कितें म्हणटा ताका किरण येता पळय ती किरण दोळ्याक एकच पटी पडली तेन्ना दोळे वचूंक शकतात तशें म्हणून त्या दिसत पळयनाका बाकीच केन्ना तूं पळयता जाल्यार पळोवं हरकत ना म्हण खाली दोळ्यान अशें बी सुर्याक पळयल्यार त्रासूच दोळ्याक त्रास जाता तूं पळोवं जावचेंच ना न्ही हय वॉकलो घालून घेवन पळय वॉकलो वॉकलो काळेलो वॉकलो गोगल बी घालून घेवन पळय हय हां ते घालून घेवन पळय कोण आमगेलो करण हय करण बाब कळ्ळें न्ही आतां दुसरो प्रश्न पांडुरंग नायक मिरा रोड मुंबय खंय मुंबयचा हां लोक गव्हर्मेंट नोकरी आशिल्ली चल्याकच आपल्याला चली दिवं कित्याक तळमळटात गव्हर्मेंट नोकरी आशिल्ली चल्याकच आपल्याला चली लग्न करून दिवं कित्याक तळमळटा का म्हणून फाल सकाळी जर तर आपण लग्न करून त्या चल्याक दिले आणि त्या चल्याला जास्त कमी झाले चली उपाश पडू जाईन न्ही पेन्शन येता पेन्शन येऊ जा म्हणून आजकाल कोण गो बरो ना जाल्यार जावय बरो करून जा म्हण तो विचार येना धुळे पेन्शन मेळ्ळ्या जाल्यार असली परिस्थिती जाला म्हण कितें आतां गव्हर्मेंट सरकारी नोकरे पेक्षा ही तुगेली खासगी नोकरी आसा पळय प्रायवेट प्रायवेट नोकरी हय तेतूंत पयशे खूब मेळटात आतां तुगेले गव्हर्मेंट सरकारी नोकरेक बी आतां पेन्शन बंद जाली एकच पटी दितात एकच पटी तितलीच पेन्शन आतां हा बाबा तो कितें जास्त कमी जाले नंतर तेगेले बायले मेळची म्हणची ती बी सगळी गेली आतां ना ते आतां ना न्ही आतां गेले न्ही तुगेले केन्ना रे 2006 का केन्ना ते बंद जाले न्ही ते एकच पटी मेळटा एकच पटी येवचे पुरा पोटले एकच पटी घेवन येवची मागीर परत दिवची ना मागीर परत दिवची ना आतांच जाला हां दुसरो प्रश्न विचार कोणी विचारील ते हो आमगेलो पांडुरंग नायक मिरा रोड मुंबयच्यान तो हरकत ना चल अरविंद एक ग्लास भर उदक पिवन घेया मात्र पिया हय मात जाम बी जाला हय घे उदक घे हय उदा बाबा उदाड
विरामानंतर परत अनेक पडे तुमगे स्वागत असा आणि आजा विरामानंतर तुमगेले परत स्वागत. हा मेंगात आसात न्ही स्वागत आनी कितें उरलें. हांव कितें विचार करतालो खबर हांव मन मनात हांसते आशिल्लें कित्याक खबर आसता कित्याक म्हणलें अरे पयर दीपक हागेर गेल्लो देवूळ मेकिरे हां गेल्यार दीपक हळदीपूर तेमगेर गेलो आनी हांव तेमगेर दनपार मागीर यो राजा बस म्हणून म्हाका वाडले बिडले जेवलो म्हाका जेवलो नंतर पाडून म्हाका देख काडची संवय. हां हय हय म्हाका कितें जावन पोट भरलें कितें थोडे जाण हय 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 जालें मागीर एक 2-4 पटी हो तेगेलो चेडो दीपकाल चेडो म्हाका म्हणटा आजा आज आमास म्हणल्यार म्हाका कित्याक म्हणल्यार कित्या रे न्ही वाडी घालूं लागलो मरे तूं खंय म्हणल्यार कळना म्हाका. आनी हांव अय अय करून कावळ्या आपयता पळय हे टच केलं जालें ताका. तुम्ही 2-4 पडे धंय करून धंय काडटे तो कावळे आपयत अय करता म्हणून हय म्हणल्यार पोर पोर पळय खंयची खंय लक्ष दिता पळय तो पोर बरो आसा बोडान बरो आसा म्हणून जालो बोडान बरो आसा न्ही बुद्धीन बरो आसा. हे कितें सांग बापाय भाशेनच म्हणल्यार कोणाक एकल्याक पाडचे अशें आतां ना जाल्यार ताका आतां म्हाका देख येता का वाडी हांव जेवण घेवन वाडी घालूं वयतलो बरोबर. हां आज पोराल तकलेत कितें चलता काय चलता टिंगलच केलं म्हणून जालें हे टिंगल न्ही हे आनी हेच नंतर दनपार जीव वतना तो पोर न्हिदून पडले नंतर वयतलो ते बापायचेर गेले म्हणटात बापायचेरच बापायक बी लोकांक टिंगल मार संवय न्ही. ते आसूं मुखाल घे आतां आमी प्रश्नाचेर या. हा प्रश्नार घे. हो प्रश्न विचारला संजय नायक मडगांव गोवा. हां हेगेलो प्रश्न आसा बायल आनी मेवणी जेन्ना एक कडेन बसतात बायल आनी मेवणी जेन्ना एक कडेन बसतात तेन्ना त्या घोवाले नजर जास्त मेवणे खातच उरता कित्याक. हां बायल आनी मेवणी एक कडेन एक कडेन बसलात तेन्ना घवाल नजर खंय उरता ते जास्त मेवणीचेर मेवणेचेर उरता कित्याक काय म्हणटा मेवणी आपल्या हातात खंय नजर घालता का पळोवक बी घालता उरतलो अशें म्हणटात. ना कितें उरता खबर आसता का बायल आपणाली लग्न जालां मेवणी लग्न जायन जाल्लें आसा तेजकात खंय बायल आपल्याला मेवणेका दुसरो कोणी खंय नजर घालता ना कोणी ताका कितें टिंगल मारता ना मागेल मेवणेल खंय दुसऱ्या कडेन हेकात ताकात खंय नजर वयता ते पळयचे खातीर तो थंय पळयता शिवाय वायट काय उरून तेतून बरोबर कळटा तेगे जबाबदारी उरता न्ही. अरे आतां मेवणेल जबाबदारी घेवची कोणी एक मेवण्यान घेवं जाय ना जाल्यार भावजीन घेवं जाय न्ही तशें उरतलें तें. ना जाल्यार थोडे लोक विचारच करता पयलीं उगीत म्हणटा ते बायले पेक्षा मेवणी बरी ना जाल्यार पयला हिंदीन एक कितें आसा मरे कहावत कितें म्हणटा ताका साली आदी घरवाली हें सगळें खोटें रे हें सगळें सगळ्यात लोक तसो विचार करूं जाय तशें विचार करूं जायना तशें उरन तें. हय चल मुखाल प्रश्न घे. तर राजा हां मुखाल प्रश्न आसा हां हो विचारला कोण तें नांव दिला पण तेणें सांगलें कितें आपल्याला नांव घेनाक म्हणून सांगला. हां म्हाका प्रश्न विचारल्यान हां नाव दिलं आपल्याला हां पण आपल्याला नाव घेनाकात म्हणून सांगला. हां हां कित्याक कित्याक प्रश्न वाच्या पळया आमी कित्याक म्हणून नाव घेनाक म्हणल्यार नाव घेनाक म्हणून आपल्याला कित्याक प्रश्न पयलीं प्रश्न पळया. हय आजा तेगे प्रश्न आसा आजा श्रावण म्हयनो सूर जावत लागूच्यान हां मागीर घोव सद्दी बेगी घर येता. बरें आसा. बरें सद्दी बेगी श्रावण म्हयनो सूर जावतल्यान बेगी घर येता म्हणल्यार हे कोयताल उरतलो पयलीं श्रावण म्हयनो सूर जावचे पयलीं तशें पळय पयलीं मुखार पळय आनी मागीर ओगीच तेगेलो गोबर उरल्यार मागीर म्हाका खिशांतल्यान ₹1 सुद्दां काडूं मेळना म्हणल्यार ते तेगेल्या खिशांतल्यान ₹1 सुद्दां काडूं मेळना. म्हणल्यार ते विचार केल्ले ते बरोबर. हय तेगेल्या खिशांतल्यान ₹1 काडला सुद्दां तेका कळटा आनी तो आतां म्हणटा आपूण जर श्रावणा सोर सोडीत पळय नवरात्र जाता म्हणल्यार आपूण सोर पिना म्हणटा तेका आपूण कितें करचें काय म्हणटा ती बायल. बायल बायल म्हण घवाल बरें चित्त का वायट चित्त म्हण कळना मरे तेच म्हणचें नांव सांगनाक म्हणल्यार नांव सांगनाक म्हणल्यार नांव दिलां नांव बरें ना हांवें तोंडा घेवं ना नांव घेनाका हां म्हणल्यार घवा कळटलें म्हण घेवन नांव घोव दवर तेका मागीर हां अशें हां अरे बाबा जो श्रावणात सोरो सोडला ही खुशेची गोष्ट बरोबर घरा बेग घेता ही आनी तेज्या खुशेची आनी तो नवरात्र म्हणल्यार पिना म्हणल्यार आनी तेज्या डब्बल खुशेची सोर सोण्ण म्हणून घोव सोर सोण्ण म्हणून लोक घोवजी घालतात. हां हे उलटा मरे म्हणल्यार हेका घोव सद्दी सोर पिवन येवता आनी म्हणल्यार हे खिशांतल्यान काडताल म्हण जालें आतां काडूं मेळटेत ना जाल्ल्यान हे त्रासा पडला काडला बी काडटा न्ही जाल्यार जावेत खरी बायल पळय म्हणना ही बी मरे तिणें पयशे बी काडून घेवन खंय एका आलतूक फालतूक खर्च केलो ना संवसाराकच कितें केल्लें उरतलें हो सोऱ्या पयशे उडयता फाल्यां बी परत उडयतलो म्हण काडील उरतलें म्हणून घेवन घोव पयशे काडूं मेळना म्हणून घेवन तेणें पिवूं जाय म्हण जालें आतां नाजाल्यार पयशे काडूं मेळना न्ही. बाय तूं एक काम कर हे आतां आमकां प्रश्न विचारचे गव्हर्मेंटाक एक तूं एक पांय पड विनंती कर कितें काय म्हणल्यार मागेल एक उपाय सरकारान सोऱ्या रेट डबल करची
सोऱ्याची हय 10 आशिल्कडे 20 रुपये आनी करची. लोसा पडना तर ऐकून घे हितू तुम्ही उपाय असा हां. हा सोऱ्या रेट डबल करची 10 रुपये याच्याकडे म्हणल्यार 50 याच्याकडे 100 करची 100 याच्याकडे 200 करची. करची सोऱ्या रेट डबल डबल करची. आणि सोरो कोणा दिवचो जो मनीस सोरो विकत घेऊ वयत असतना बायलेले आधार कार्ड घेऊन गेल्या मात्र ताका सोरो दिवचो. बायलेला आधार कार्ड घेऊन गेला सोरो. हय आणि ते बी कशें जे सोरो बायलेले आधार कार्ड दाखोव जाय आणि तेणे आधार कार्ड नंबर बरोवन दवरून घेवन हेका कितलो जाय तितलो सोरो दिवचो डबल पैशान डबल रेटीन. हां त्याचा फायदो कितें हां ते डबल रेट ते कितें घेयला पळय आतां 10 रुपयेक सोऱ्याक तेणे 20 रुपये घेवत तेतून ते 10 रुपये डबल घेल म्हणून जालें ना. बरोबर. ते 10 रुपये त्या बायलेल्या अकावंटा वयचे खात्यात हां म्हणजे आधार कार्डा वयल्यान तेगेले अकावंटा वयचे. तेगेल्या अकावंटा वयचे. तशें केल्यार मरे बायलां बी मरे घोवाक सोरो पिवत नाक म्हणून आडवत नात आनी घोव बी मरे म्हारग सोरो जालो म्हणून पिवत ना. बरोबर सुंदर उत्तर. हां हो उपाय बरो ना. उपाय बी बरो आसा आनी हाजें उत्तर बी बरें आसा. हय बाये तू हे गव्हर्मेंटा कडेन तू ही विनंती कर आनी तू तशें करूं लाय. तू एकठांय केला नंतर मागीर सगळं उत्तर लागता. सगळं लागतलें एकांतल्यान घोव पिवचे बी कमी जातले नाक रे एकच 90 मारया डबल डब इतलो म्हारग कित्याक म्हणून तो घोव म्हणटलो आनी बायल म्हणटली खंय वयता हां पिव वयता हां बरें बघितलं बगी या इतलेंच म्हणटलें शिवाय खंय पिव वयता आनी कित्याक पिव कित्याक अशें कर तशें कर म्हणून घाली माननात. अर्ध पयशे येता पैसे घेता न्ही अकावंटा येता न्ही खबर आसा वायट करता अर्ध पयशे मेळ्ळे तरी घरात येईल तरी घरात तरी येईल म्हणून घेवन हे तुम्ही असकन तुम्ही विनंती करून घ्या गव्हर्मेंटा कडेन. मुखाल प्रश्न नाव सांग जाल्यार हरकत ना. नाव सांगू नाव सांगू ते नाव सांगनाक म्हणला नाव सांगना नाव सांगू का तेणे आमकां रिक्वेस्ट केला आमी नाव सांगप ना. नाव सांगचे नाका कित्याक फाल्यां घोव घान बडवत म्हणून भंय. आमी तुमगे नाव सांगनात जाल्यार तुमी प्रश्न विचारले बरो आसा आनी हेजे फुडें हेज्या बरो प्रश्न विचारा नाव घान घेया. नाव सांग म्हणून सांगून अनेक प्रश्न विचारा. हय हय बरे प्रश्न विचारा. मुखाल प्रश्न आहोत बरो प्रश्न विचारले रे. हय मुखाल प्रश्न आसा मनातलो गोष्टी घरात घडील गोष्टी सांगले बरोबर आनी तुमी उत्तर बी मजेशीर दिले ते एकदम मजेशीर. हे मुखाल कोण स्नेहा ठाकरकर किन्नर हां हेगेलो प्रश्न आसा जाळ्यार कितले दिवस जगता मच्छर मच्छर जाळ्यार कितले दिवस जगता. अशें विज्ञानी लोकांन सोदून काडिले गेल्यार पळोवंक गेल्यार मरे मच्छर मरे खाली 12 दिवसच जगता. 12 दिवस हय हय म्हणून ते 12 दिवस ते जगता खरें म्हणून कितले लोकांक 12 कन्न वयता. तेमचा मलेरिया बिले मलेरिया हे डेंग्यू हे ते रोग हाडून लोकांक पावून वयता. म्हण एक मच्छर सादारण येयल्यार आमकां सादारण 12 वाजता म्हणल्यार जागे दवरता. 12 दिसा मच्छर हय म्हूण लोक म्हणटले कित्याक मच्छर बाबा 12 दिवस म्हणल्यार जगता आमी मान उडयनात आमी मच्छरां मारतात न्ही. ते कितें सांग कितें अपघाती मरण तेंगेले म्हळ्यार एक्सिडेंट जावन मेली ते एक्सिडेंट जावन घेवन मेल्ली सोप ते बगी मरण आयुश्य सन्न हय हय आयुश्य सहन घेवन मरची न्ही बरोबर. हे अपघाती मरण अशें मच्छराले दिवस जीवन रावचे खाली 12 दिवस म्हणटात. त्याचे भायर कितें उरल्यार तुमी सोदून काडूं हरकत ना. म्हण हे बगी मरचे अपघाती मरण आमी मान मारचे. अजा फुडलो प्रश्न आसा हां मुखाल प्रश्न हां हो विचारला रामदास नायक कणसगिरी सदाशिवगड रामदास महादेवनगर बाळ रिक्षिता कानडे हां हे बाळचे प्रश्न विचारता बाळचे हां हां आज्या जीवन एक नाटक म्हणटात कित्याक तेगेलो प्रश्न. जीवन एक नाटक अशें लोक म्हणटात कित्याक. जीवन एक नाटक म्हणटात पण आजकाल कितें जालें खबर तुका अरविंदा कितें जाला हे कानडे बाई सांगता आजकाल नाटककाराल जीवनच नाका जावंक गेला. नाटक करता जाल्यार जीवन पळयलें तुवें सद्याक पयले नाटकाचेर तेमगेलें जीवन आशिल्लें आज तेमगेलें जीवनच नाका जावंक गेलां जीवन नाटक जावंक लागलां. नाटक जालां बरोबर ह्या कोरोना पायान हां नाटक बंद जावन घेवन कितले लोक उपाश पडले. नाटकाचे कलाकार धरील ते हार्मोनियम आसतर नंतर तुगेले तबला नंतर ते हे पडदे हे वाजेचे आनी ते इतले व्हडले फळे हाडून वाजेचे कितें म्हणटात हय ते नंतर सगळे कॉंगो बिंगो हे सगळे येयले. कॉंगो रे 3 वाजयता मरे कांगो हां ते सगळे येयले ते सगळे वाजयचे खंय आसात मेकअप करतले लोक त्या पडद्या बरोबर कितले लोक कामां उरतात. तेमगेले तात नाटकां जावन पडलात जिवनात जीवन तेमगेलें ते नाटक ना जीवन एक नाटक हे आतां कित्याक म्हणटाले आमी जीवन एक नाटक आनी देव आमगेलो कोण निर्देशक तेणी नाचयले तशें आमी नाचतात हे अशें आशिल्लें. आजकालात हे खरेंच घडूं लागलां. नाटककाराल जीवन तर नाका जावन गेला. देव डायरेक्टर हय देव हय निर्देशक तो डायरेक्टर हय हां तशी परिस्थिती जाला. प्रश्न बरो आसा कित्याक म्हणल्यार ह्या
आज अरविंद बाबाक बी मनाक लागू सारकें ते कित्याक काय म्हणल्यार तो बी एक कलाकार आनी तो बी एक नाटक लेखक हां ते मनाक त्रास जाऊ सारकें जाला. खूब लोक त्रासा आसात. बरोबर. काही लोक नाटकाचेर अवलंबून जीवन करताले. तेमगेलें जीवन कितें जालें? ते जीवनाचीच नाटकां जावंक गेली. हां सरकारान खाली आमगेल्या कर्नाटक राज्या भितर खाली कितले लोकांक दिले सांग? 16,000 लोकांक ते 2,000 रुपये दिले कलाकार लोकांक म्हणून. 16,000 कलाकार आसात जे नाटकाचेर जे कोण खरे आशिल्ले कलाकार तेमकां कांय मेळना. कोणाक मेळ्ळे म्हण 2,000 कितें जाता? का जायना? लायटा बील तरी भरूं जाता रे. एक म्हयन्या लायटा बील जायना. 2 वर्स नाटक ना जावन बेकार आसात. कस करून करतले? कितें उर हय कानडे बाये सुंदर प्रश्न. म्हाका तुगेलो प्रश्न खंयचे हेजेन तूं विचारील म्हाका खबर ना पूण ह्या टायपान तुका उत्तर मेळ्ळां हे आमकां सगळ्याक आमकां मनाक एकदम भल्ल आसा हो प्रश्न. हां मुखाल प्रश्न बरो विचारलो. हय. आता फुडलो प्रश्न आसा सुनील सावंत हुबळी. सुनील सावंत. हा सुनील म्हणटा हेजेर पावलो हो आनी प्रश्न विचारता का म्हण तो न्यूज सांगचो. सद्या मुखार येवत ना फाटल्यानूच पुराय सगळें तेगेलें आतां. फाटल्यान सांगतो पुराय. हां हय म्हणून तेणें विचारलो प्रश्न हो हुबळीचो सुनील सावंत. हा हुबळीचो. हां सुनील सावंत कितें सांगता? तेगेलो प्रश्न असो आसा आज्या नुस्तें खाताना आमी कांटो गिळल्यार कांटो गळ्या वचून तोपील कळटा. हय नुस्तें खाताना कांटो गिळल्यार कांटो गळ्या तो तोपील कळटा. श्रावणात ते आवड सुद्दां उठू जायना नुस्तें म्हणल्यार. हय श्रावण बरोबर. जाल्यार आतां कोरोना व्हायरस म्हणटा पळया ते पेपराचेर टीव्हीचेर इतलो मोठो गुळो दाखयतात ते चारी वाटच्यान कांटे दाखयतात. जाल्यार तो नाकांतल्यान भितर वयताना तेन्ना तेगेर कांटे तोपील कित्याक कळना का म्हणटा. कोण विचारता? सुनील सावंत. सुनील सावंत बाब सुनील सावंत बाब हे कित्याच खबरच तुका? हे पेपराचेर टीव्हीचेर तो गुळो दाखयता पळय तो काट्या मायपळ अशें ते कोरोना त्या दी उरना. तुका व्हड दिसता म्हण समजून घेयना. ते कोरोना केदे दोळ्यार दिसना जाल्ले एकदम सूक्ष्म उरता. बारीक उरता एकदम. हय ते नाकांतल्यान तोंडांतल्यान काय खंयच्यान गेल्यार आमकां खंयच्यान गेल्यार हरकत वाट मेळिल्ली खंयच्यान वयता ते आमकां कळना. कांटो आमकां नुस्त्या कांटो आमकां गळ्या लागता तो कळटा व्हडलो तरी उरता तो कळटा. आनी सादारण बारीक नुस्त्या वयल्यान आमी चाबून खाता ते बी म्हाका खबर आसा. हांव खातालोच पयले. आतां श्रावण म्हणून तोंडाक घे नुस्त्या म्हण बी तोंडार मान घेयला आमी. हां ते कोरोना खंयच्यान वयता ते वाट खंयच्यान मेळटा पळय थंयच्यान घुसता. म्हणटा खंय तोपता काय तोपना कळना. केन्ना तोपता? तेन्ना ते छातयेंत घुसून घेवन आमगेल्या पोपसांत घुसून घेवन आमकां तेन्ना ते आमकां ताप हे येवं लागता पळय तेन्ना तोपील कळटा. फुफ्फुसां तोपील कळटा. तोपील कळटा तितलें. नाकांतल्यान गेल्लो कळना. नाकांतल्यान गेल्लें कळना. सुनील बाब तुका तुगेलें उत्तर मेळिल्लें उरतलें. हय. आतां फुडलो प्रश्न आसा रामनाथ एम नायक कुंकळ्ळी गोवा. कुंकळच्यान. हां कुंकळच्यान. हां रामनाथ एम नायक. आज्या देवी आसता देवी मजा पावतो. तेगेलो प्रश्न आसा आज्या लग्न हे स्वर्ग का नर्क? लग्न जावचें स्वर्ग का नर्क? स्वर्ग काय नर्क लग्न. हय जे स्वर्ग का नर्क कळटा जाल्यार कितें करूं जाय सांग? कितें करूं जाय? मरूं जाय. मेल नंतरच कळटा की हे स्वर्ग काय हे नर्क म्हणून. तशेंच लग्न हे स्वर्ग का नर्क कळटा जाल्यार लग्न जावन पळोवं जाय. जाय शिवाय कळना. जाय शिवाय कळना स्वर्ग का नर्क म्हणून. अकस्मात तूं लग्न जाल्लें आसा तर तूं नरका पांय दवरलो म्हणून समजून घेवचो आनी जाल्ला तर तूं स्वर्गा आस म्हणून सुशेगात राव. आनी काय हेका हेजे नंतर आनी हेजे उत्तर आनी दुसरें काय ना. लोकांक कितें सांगलां बी खर धरनाका. खर धरनाका. लोक फसो पळयतात. कितें सांग लग्न जाल्लो लोक तूं लग्न जाले बरें म्हणटाले तो नरकांत वचून तुका बी नरकांत मेजॉरिटी वाडोवन घेवं पळयता. तितलेंच रमाकांत बाब तितलेंच सांगचें तुका. रामनाथ बाब. हां फुडलो प्रश्न आसा राजेश पागी केरवडी. हां हो कितें विचारता? हेगेलो प्रश्न असो आसा आज्या पयलीं लोक फाटले लोक सोर पिताले जाल्यार आपल्याल्या बायलां पोरां बरें पळयताले पोसताले सोर पिल तरी की. जाल्यार ही आतांची पोरां ल्हान आसतना सोर पिवसर करतात आनी आपल्यालें जिवन ल्हान आसतना वायट करून घेतात. कित्याक हें आतां अशें कित्याक? कित्याक म्हणल्यार पयलींच लोक सोर पिवन घेवन भायले पोराक सांबाळटाले. हय सोर पिल तरी सांबाळटाले. हे आतां पोरां कित्याक ते आतांच सोर पिवन घेवन जीवन वायट करता सांग? भायले पोरान सांबाळची ती जबाबदारी नाका म्हण घेवन. ती जबाबदारी नाका म्हण नाका म्हण तेमी हेजी जबाबदारी घेवन घेवन हेजेर बसूं लागलात. हे पोर वायट जावं लागला रे आतां आजकाल. मरे कितें जालें खबर? एक मरे कितें आजकाल पळयलें तुवें अरविंदा? पयलीं आमगेल्या काळात पार्टी म्हणल्यार मरे फोवा कालकन खाताले. व्हड म्हणल्यार भजी भाजून खाताले. खाताले. हां नाजाल्यार चणे हाडून उकडप.
ताका मिरसांगे पीठ आनी सोल घालून ते खाताले नाजाल्यार गन्नीत वचून रापू वचून नुस्तें हाडून घेवन खाताले. आमी कितें करताले खबर तुमकां आमगेले थंय हय ते पास मांडून घे बक्क धन पार्टी करताले. हय बदक ती हय आतां ते करूं जायना. आतां हे नाशिल्ले बदक धन पार्टी करून खावप. आतां ते बदक बिदक मारूं जायना न्ही. मारूं जायना. आतां पयलीं आशिल्लें पयलीं वाघा शिकारी केल्यार बी पयलीं भोवमान मेळटाले टायमाक. आतां ते ना न्ही. ते ना तशें जालां. आतां म्हणून आमगेले सोरो नाशिल्ले पार्टेक. ना सर खावचेत. हय सोरो भितर पार्टेक येवून म्हणटाशिल्ले. हय आजकाल पार्टी म्हणल्यार खावड उरना सोरोच उरता. आमी जाणटे लोक सोर पितल उलात आमी मुखाल्ल्यान वच नाशिल्ले. हय आजकाल आमचे बरी येवन पिवू बसतात. जाणटेले पोर पिवू बसतात जाणटेल्या बर बरोबर. तशें जाला. हे आनी एक हो कोण विचारलो कोण तो प्रश्न. हो आमगेलो राजेश पागी केरवडी खंय. हय बाबा तूं हे कन्न मरे तूं आनी तें करूं वच नाका म्हाका तो कन्न उरतलो आनी तें करचें उरल्यार तू करनाका हां सोड दी तें हां आनी तू मुखाल तू संवसार करून घेवन भायले परा पोश्य विचार कर हां लग्न जावन घेवन हे असलो वाटतं हे भानगडे वच नाका आनी अकस्मात तू आतां करते उरल्यार आयच्यानच सोड दी हां श्रावण म्हणून अर्धा सोडला हरकत ना श्रावणाक. हय श्रावण अर्धा वयल्यान सोडल्यार बी तुका देव पावतलो सोड दी. हय मुखाल प्रश्न होच. मुखाल प्रश्न आसा हय लेस्टन गोन्साल्वीस होन्नावर. होन्नावर लेस्टन गोन्साल्वीस. लेस्टन गोन्साल्वीस कितें विचारत बाबा. हे प्रश्न आसा तुगेलो प्रश्न हां गव्हर्मेंट अल्कोहोल जिवाक हानिकारक म्हणटात म्हळ्यार सोरो बी अल्कोहोल जिवाक हानिकारक म्हणटात. हय पण गव्हर्मेंट अल्कोहोल तयार करची कंपनी कित्याक बंद करना. ती कंपनी बंद केल्या सरकार कंपनी बंद जात मरे म्हटल्यार सरकार बंद पडत न्ही. अरे आजकाल कर्नाटकाक हे आमगेले कर्नाटका गव्हर्मेंटा पस्त कोण सांग जास्तीत जास्त इन्कम कोण करून दिता. कोण अल्कोहोल. हां हे अल्कोहोल कंपनी. हय हय हे सोऱ्याचे जे टॅक्स आसा ते मेळिल्ले तेजेनूच हायेस्ट इन्कम कर्नाटक सरकाराक मेळटे आसा आनी ते बंद केल्यार गव्हर्मेंट उपास पडलो जाल मरे. गव्हर्मेंट उपास पडले आमी उपास पडले. त्या कंपनी बंद करूं शकनात. गव्हर्मेंट म्हणटा हे सगळ्याचेर म्हणटा सिगरेटे पॅकेटाचेर बरी येयलो ना. सिगरेटे पॅकेटाचेर तंबाखू पॅकेटाचेर इतलो तोंड पिंदिले हे इतलो वाट परत खुशी दाखयता मरे. सिगरेटे पॅकेटाचेर बरी उरता सिगरेट स्मोकिंग इज इन्शुरन्स टू हेल्थ म्हणून सिगरेट स्मोकिंग इज इन्शुरन्स टू हेल्थ म्हणून बरी ना. इन्शुरन्स न्ही ते इंजुरियस. कितें स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. इंजुरियस ना डेंजर म्हण. सिगरेट स्मोकिंग इज इन्शुरन्स इन्शुरन्स न्ही तो इन्शुरन्स मेळटा म्हण केला. मेल नंतर मेळटा म्हण केला. इन्शुरन्स न्ही इंजुरियस. हय हां ते बरें उरता तरी वायट म्हणून हानिकारक म्हणून बरें उरता मरे. तरी सुद्दां तरी की वडचे सोडना न्ही गव्हर्मेंटान इच्छी सोडला ना कित्याक तेजेचेर इन्कम आसा न्ही. हे सोऱ्याचेर तंबाखूचेर हे किसान हे मरे ही आतां ही पद्दत मरे सिगरेट वरची पद्दत आमकां आमगेलो ही आमगेल्या भारत देशांत नाशिल्ली. हे ब्रिटिशान आमकां शिकोवन गेली. तेमगेले तो मरे इंग्लंडात मरे थंडी भरपूर आयसाचे बर्फाचे हां थंय तेमकां मरे थंडेंतल्यान मात्र गरमीसाण हाडूंक गरमसाण हाडचे खातीर तेमी ते पडताले. तेमी हिंगेन वाडले आमगे लोकांनी सुरू केले. शेनवताच कन्न वाडले तुगेले केळी हेजे वन शेनवताच कन्न वाडले नंतर कुड्या चिडीव कन्न वाडले लास्ट कागदाचेर तेंगेले फॉरेनर्सान शिकून गेले आमी पडू लागले. पण एक गव्हर्मेंटान आपल्या आंगावल चिकल मात्र काण गेले तेजेर कित्याक सांगा. कित्याक स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ म्हणून पयलीं पाकिटात भरून दिता न्ही तेमी आमकां पयलीं सांगला न्ही डेंजर म्हणटा. डेंजर म्हण हय तुमी घेता वट्टा कित्याक अशें ते गव्हर्मेंटाचे कांय ब्लेम करचे ना तेजेर. सारकें जालें ते हे ना विशी पिल्यार जिवाक बन्नी म्हणून घरा विशी दिल्यार दिल्ली सोप जालो. हय हां हय मुखाल प्रश्न हय जालें का सर्ती येल का कितें रे. हय हो अखेरचो प्रश्न. हो अखेरचो हो लास्ट प्रश्न जालें. हय मोकळे हो जालें की मोकळे. कितें चाल कोणी चाल पळय. हो युवराज जी गांवकार नंदनगद्दा कारवार. हेगेर प्रश्न आसा प्रश्न बेगेर मजेशीरच आसा. घवान बायलेक बडयल्यार बायल आवयगेर वयता कळ्ळें तुमकां. घवान बायलेक बडयल्यार बायल आवयगेर वयता. जर बायलेन घोवा बडयल्यार घोवान खंय वयचें. आतां हे पयले प्रश्नाचे कितें कितें बद्दल विचार केला आमी उलयले. अल्कोहोला बद्दल सोऱ्या बद्दल ते थंय वयचे तेणी कोणी घोवान खंय वयचें सोऱ्या बाराक सोऱ्या अड्ड्यार वयचें. आनी कितें करतलो. अरे घोवान बायलेक बडयल्यार बायल आवयगेर सहज वयतली हां आनी बायलेन घोवा बडयल्यार बरो घोव वयतलो खंय. सोऱ्या अड्ड्यारच वयचें म्हणून सोऱ्या अड्ड्यारूच जाय न्ही. तयार जावन येचें परत बायले बडयचें बायलेन आवयगेर वयचें मागीर ते आवयगेर वयता तेणी. ना जाल्यार कांय करूं जायना. नाका बडयचें नाका कोणी कोणा बडयचें नाका संवसार बरें कर रावा. कित्याक म्हणल्यार जिवन हे थोडे दिसाचें कमी जिवन मेळटा जगूक. हे जगता आसतना बरें करून जगून हांसत खेळत रावा बरें करून रावा. आनी एक मुख्य गोश्ट सांगता तुमकां ह्या सद्याक हेजें सांगता तुका हे रे तालिबानात अफगानिस्तान तालिबान येवन तेमगेले कितें चलते आसा. आनी हे
जे अफगानिस्तानाचे लोक येऊ लागलात आमगे भारत देशात तेमकां हाडून थोडे घेतला. लोक हाडू लागला आणि ते मी हिंग घेऊन कितें करूं लागलात सद्याक आमकां हेवूच दिया तेवूच दिया आमकां बिर्याणीच दिया आमकां मटनच दिया म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही हय. आमकां हॉस्ते सवलत दिया तशी सवलत दिया येऊन 4 दीस जाले ना. येवन 4 दीस जालें हेमकां खेळ कित्याक तुमी थंयचे तुमी अफगानिस्तानात लोकांक हांगा हाडून वयल्यान हेमगेल ही आमकां हे दिया ते दिया म्हणून हे हेमगेल बाप्पाल आमी कितें घेवन खायलात वयल्यान जीव राखून हिंगाण उडयला. तुमकां बड्याल तेंच्यान जीव राखून हाडून हिंग उडयलात तुमगेल कितें घेवन खायला का म्हणून घेवन कितें काम म्हण हेमगेले हेमकां परत फोन घेवन थंय सोडा. हांव सांगता सरकारा कडेन हांव एकच निवेदन करता सगळे जाण करा हे हे अफगानिस्तानाच्यान जे लोकांक हांगा पाप म्हणून घेवन येयला पळय आनी तेमी हे शाणेपण करूं लागला पळय तांकां फोन घेवन परत तो सोडा तेन्ना कळटलें तेमकां जीवन कितें म्हणून घेवन हिंग हाड घेवन आमी हे कितें चल्लें बसू दिलें म्हणून बडार बसलें चलना रे. ते नाना पटेकर एक पिक्चरात आसा बच्चा समजकर कंदे पे लिया तो कान में करता ती पंचायत जाली ना ही आमकां परत फोन घेवन अफगानिस्तानात सोडा. भारत सरकाराक कळूं जाय की हे येवन घेवन हे आमकां आतां हेवूय दिया तेवूय दिया म्हणून मागते आसा पळय मुखार कितें करतले म्हणून विचार करून हे आमकां परत आशिल्ल्या जाग्याचेर व्हरून घेवन मान सन्मान पावया म्हणून हांव सांगते आसा. चल अरविंदा आमी खूब टायम काडचे नाका तुका बी पोटा भूक लागील उरतली म्हाका बी पोटा भूक लागलात कळ्ळें तुका. हे सगळें सांगतेत हांव सगळे जाण सुशेगाद रावा आरामात रावा एकमेकाचेर प्रेम रावा आनी भायर आशिल्ल्या आमगेल्या कारवांत लोकांचो टायम मेळ्ळ्यार चवथीक येया गांवांत येया चवथ करा म्हणल्यार गणपतीक येया आनी चवथ करा. तशेंच मागीर न्हंय म्हणील जातले थंय येया मागीर तुमगेले आनी अशे सगळे आमगेले सण जाते रावतले येया कित्याक म्हणल्यार हे आतां हे लॉकडावनाचे तुमगेले हे आसा पळय ते काडील आसा म्हणल्यार गेटाचेर कांय ना खूब ना एक 270 रुपया इतलो व्हडलो खर्च करून येता तुमी 270 रुपया दिल्यार एक नेगेटीव सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार तुमी हेकारल्यान येता. तशेंच कर्नाटका येतले जाल्यार तुमी कारवारा येतले जाल्यार 2 डोज 2 इंजेक्शन हय कोविड वॅक्सीन घेईल उरत वॅक्सीन ते घेईल उरत 2 डोस घेईल उरत तुमकां येवूंक मेळटा आनी तुमी येवूं हरकत ना. आनी तशेंच नेगेटीव सर्टिफिकेट 72 तासा भितर जर तर तुमकां नेगेटीव सर्टिफिकेट जर तर घेवन येवत तुमी ते येयल्यार बी तुमकां घेवं कर्नाटकात येवं जाता. आनी येया मेन म्हणल्यार महाराष्ट्राच्या आनी केरळाच्या लोकांक मात्र त्रास आसा तरी की तुमी नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन येयल्यार येवन घेवन तुमकां वचूं जाता. येया बरें कर आशिल्ले कडेन बी बरें कर रावा भायल देशांत आशिल्ले लोक सगळे जाण बरें कर रावा आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा दुसरे भाशेक बी प्रेम करा म्हणटेत. आज तुमचे खंयच्यान मुखार लायतारा मेळ्ळ्या म्हणटेत तुमचे खंयच्यान एक इजाजत म्हटल्यार कितें म्हणटात ताका परमिशन ते घेता आनी तुमकां सगळ्याक नमस्कार करता. आनी तुमी पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. नमस्कार. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.